गोंयांत आयज मायनिंगाचो प्रश्न सद्याक व्हड हुस्क्याचो प्रश्न आसा. मात सरकाराची ह्या बाबतींत कांयच गांभीरताय ना. प्रत्यक्षान भाजपाक हो प्रश्न सुटावो करपाचें पडिल्लें ना म्हण आरोप विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान केला. आरडीएक्स गोवा खातीर मिरामारच्यान विलियम रॉड्रिगेज. आज मायनिंगाचो प्रश्न आसा. आज आमी जाणात अनेक डेलिगेशनां अनेक कामदार लोक आमकां मेळटात. आज उपासमारीची पाळी आयला तेंचेर आणि हो सरकार जो आसा गेली कांयच गेली मार्चा साकून ते आतां पर्यंत कांयच करना, कांयच केल्ली ना. ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन गेले दिल्ली. आमी सुद्दां गेले. हांव आनी आमचो निळकंठ बाब सहभागी जाले. कित्याक आमकां मायनिंगाच्या विशयाचेर राजकारण करपाक नाका. आमचे कसलेय मतभेद जर असले भाजपाचे आमचे जाल्यार सुद्दां मायनिंग विशयाचेर आमचो सपोर्ट आमी करतले म्हणले. कित्याक तर मायनिंग कामदार जे आसात, मायनिंग ट्रक ओनर आसात, मायनिंग रिलेटेड लोक आसात तांकां त्रास जातो आमकां खबर आसा. पूण जेन्ना आमी दिल्ली गेले उपरांत आमकां हें कळोवन चुकलें की हे लोक गेल्ले ते खऱ्या अर्थान डिमांड करपाक न्ही, तर लोकांची फसवणूक करपाक गेल्ले. तेंचे भितर पयली एकवट ना. तेंची पार्टी स्थानीक जे रुलींग सरकार आसा तेंची पार्टी आनी जे मिनिस्टर आसा तेंचे भितर युनिटी ना. आणि थंय फक्त हे लोकांक दाखोवपा खातीर गेल्ले की आमी तुमचे खातीर खंय तरी दिल्ली गेले म्हणून. प्रत्यक्षात तांकां हो प्रश्न सुटूव करपाक नाका. 1.5 म्हयने अक्षराचेर ते उगी रावले आनी मायनिंग बंद जाले उपरांत ती एक्टिविटी करता. पण अशे पद्दतीन सगळो त्रास जाल्लो आसा. हेजो आमी निशेध करतात.